बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडा पिकोवची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनी आख्खी रोचना ओतरेकून ओतरेकता. आपलो शेवट शाती पावोवंक तिच्या नजो जालें ते रोचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रोचनेक बरवंसो आसा तोहो देवाच्या भुरग्याच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रोचना बालोंतराच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणव. आनी रोचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमच्या कुडींचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोन आसाव. बरवश्या उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. रावता ते दिश्टी पडले जाल्यार तातूंत बरवंसो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण? आमी आनीक बरवंसो दवरता, पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बरवंसो दवरता तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. म्हणुया, आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमची तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटली. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. जशे नोगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमचे गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोंपतात ती गायोना गावून करतात लुणवी. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. वेता वेता दुकापोरीत चोरली, हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कसली केली अजापां. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा, सर्गा आनी प्रितुमेचे दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कितें सारकें म्हणचें. खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची. तें सांसवाचें बिया सारकें. एका मनशा तें घेतलें आनी आपले पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेले सुकण्यांनी येवन ताचे खांडांनी वस्तू केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं. तें अशें: एक बायलेन आमटेन घेतलें आनी 3 मापान पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता.
नियाळ नियाळाक आधार. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. शेतकामती सृश्टीचो मोगी. ताका सृश्टीची वळख आसलोल्यान पासूय समजता. खंय आनी केन्ना कसलें बी घालूंक जाय, केन्ना किल्लोतलें आदी हें सगळें ताच्या मनान आसता. बरवोसो ताका फटयना. हेंच जावन आसा एका शेतकामतीचें दादूसपण. पयलें वाचपांत बागेवन पावलू बरवोसाची खबर करून म्हणटा. रावता तें दिश्टी पडलें जाल्यार तातूंत बरवोस ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक बरोसो दवरता, पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बरोसो दवरता. तेन्ना सोंसणिकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. रोमकारांक 8वो आवेसोरान 25वे वळीन म्हणटा, शुभ वर्तमान जेजूंक म्हणटा, सोर्गीचें राज खंयचे वस्तू सोर करूं येता आनी चिंतून आपुणूच जबाब दिवन एका सोपुडल्या सांसवाच्या बियाक सोर करता. ह्या झाडाची व्हडवीक सांगून म्हणटा, वारेवेल्या सुकण्यांनी ताच्या खांद्याचेर वस्ती केल्या. 2 वरोस वयर वर्सां फाटीं फकत 12 जाणो जमो घेवन जेजू आपलो वावर सुरू केलो. पूण आयज संवसारांत क्रिस्तांव लोक सुबेज संवसाराच्या सांसवाच्या बियां भाशेन आमी ल्हानविकायेन खालतिकायेन उतर उलोवन दारून मनशाचें काळीज मोवाळ जावन येता. आस्त्या मुखामोळान एक दुखेस मनशाचें दूख पयस जाता. बुजवणेच्या उतरान दुसऱ्यांक पेखोवणी मेळटा. आनीक अशे तरेन देवाचें राज आमचें मोदें आमी अणभवूंक येता. आयचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. आमची कोरणी घोडणी वो उतर सादें जायत, पूण बऱ्या मनशान बऱ्या मनान करीत ताका देव बरो फळ दिता. अशें करूंक आमी प्रयत्न करुया. मागणें सोर्गीचें गूट वळखूंक आनी हे कोन्यांतल्यान जिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.